गोंयांत सध्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या घडामोडी नेट आयला। एका फाटोफाट एक आमदारांच्या दिल्ली वारीक लागून गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू आशिल्ली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दाजी साळकार, जीत आरोलकार आणि प्रेमीन शेट हांकां घेवन दिल्ली वारी केल्ली। ताच्या उपरांत शेनवारा प्रवीण आल्लेकारूय दिल्ली गेला। दिल्लीत गोयच्या राजकीय घडामोडींविशीं चर्चा सुरू आसा अशें एका दिल्ली गेल्ल्या भाजपाच्या आमदारान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। गोयच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल जातले ही चर्चा जी आसा ही गोंयांत सगळीकडे चालू आसा। सगळ्यात पयलीं गोमंतक टीव्हीन ही गजाल उक्ताडार हाडली ती म्हटल्यार 20 डिसेंबर ह्याच्या उपरांत गोयच्या राजकीय मंडळांत बदल जावपाची शक्यता आसा अशी बातमी गोमंतक टीव्हीन केल्ली। आनी आतां ज्यो घडामोडी चल्ल्या त्यो पळयत जाल्यार ही बातमी जी आसा ही खरी आसा अशें कळटा। सगळ्यात पयलीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी दिल्ली वचून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आणि त्याच्या उपरांत 2 दिसां पयलीं गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या वांगडा आमदार दाजी साळकर, आमदार जीत आरोलकर आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यांनी राजस्थान हांगासर जी मिटींग जाली त्या मिटींगेक हाजेरी लायली आणि अशें कळटा की त्या मिटींगे उपरांत त्या 4 जाणांनी दिल्ली वचून बीजेपीचे वरिष्ठ नेता आसा त्यांची भेट घेतलेली आसा। जशे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत गोंयांत पावले तेन्नाच पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांकां दिल्लीसून आपोवणे येयले आणि सांचे प्रवीण आल्लेकर हे दिल्लीक रवानाय जाले। आतां ह्यो सगळ्यो घडामोडी पळयल्यो जाल्यार गोयच्या राजकीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल जावंक शकता अशी शक्यता आसा। दिल्ली वचून जे मंत्री आनी आमदार गेले तितूंतल्या एका आमदारान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना अशें सांगलें की दिल्लीन सुद्धा जे पक्षश्रेष्ठी बसल्या जे सिनियर नेते आसा त्यांचो सुद्धा गोयच्या राजकीय जी घडामोडी आसा त्याचेर बारीक लक्ष आसा आणि गोयच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करपाचे चर्चा जी आसा ती चालू आसा। आता पळोवंक गेले जाल्यार दिल्ली आणि बिहार हांगासर रोखडीच वेंचणूक आसा आणि सध्या भाजपचे वरिष्ठ नेते ह्या दोनूय वेंचणुकेचेर लक्ष दवरून आसात। त्यामुळे कदाचित जानेवारीत गोयच्या मंत्रिमंडळात बदल करपाचो विषय हो चर्चेक येवं शकता अशें ह्या आमदारान आपले नाव खंयच घेवं नाका अशें सांगीत गोमंतक टीव्ही कडेन ही गजाल उक्ती केली। तेन्ना आता ह्या गोयच्या राजकीय मंत्रिमंडळात कितले बदल जातले, कितले व्हडले बदल जातले ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले आणि ती अपडेट पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।